पणजेत स्मार्ट सिटी प्रकल्पा अंतर्गत जी कामां चालू आशिल्ली ती महापौरान बंद उडयल्ली। ती कामां परत चालीक लावपाचो आदेश महानगरपालिकेचे आयुक्त शशांक त्रिपाठी हांणी दिला। ह्या प्रकरणात पिकार जावन ब्रेस्तारा महापौर उदय मडकयकरान नगरसेवकां सयत आयुक्ताक घेराव घालो। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। No, there is. And somebody has misguided you. Somebody has misguided you. साथ से हम देख रहे हैं कि मेयर जो वर्कर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेयर कर रहे थे इतने साल से, कभी भी कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। सिर्फ कमिश्नर का कोई काम रहता था, वो अपने हाथ में कभी भी बोलता था। एक ऐसा डिसीजन कभी नहीं हुआ। मिराणा जेन्ना मेयर जालो तेन्ना दुसरे दिसा हांवें जे डिगींग आसा तेजे अगेन्स्ट हांव उलयत रावलो। पणजेची तुम्ही सिटी पयली आसतली, सगळ्या लोकांच्यो कंप्लेनी आसल्यो की सिटी सारकी पाड पडल्या सिटीच्या म्हणून। तेन्ना हांवें जे डिगींग करता ते सगळे कोण कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा खंयची एजन्सी आसा तांकां आपोवन मिटींग घेतलेली आनी तांकां तेन्नाच सांगलें की तुमकां 30 एप्रील लास्ट डेट, तेच्या भायर तुमकां एक दिसूय हांव दिवचो ना। त्या प्रमाणे सगळ्या एजन्सीनी आपआपलें काम बाकीच्यांनी आपलें काम कंप्लीट केलें आनी फाटल्यान तेंच्यांनी आतां तेंची हांवें मिटींग घेतली त्या एजन्सी फाटल्यान तेंच्यांनी स्टेटमेंट तेंच्यांनी ऑलरेडी केला, थोडें कितें उरला तें आमी करता जाला। व्हडलो प्रॉब्लेम म्हाका आसलो तो स्मार्ट सिटीचो तेंचो। हे स्मार्ट सिटी वाल्यान भायल्या भायर कलेक्टरा कडल्यान ऑर्डर हाडल्या 20 तारीख पर्यंत डिगींग करपाक आनी कलेक्टरान तांकां ब्लायंडली ऑर्डर दिल्या, खंय मेन्शन करनासतना खंयची एरिया आनी कितें आसतना। आमी कितें करता, समज एक आतां जर एग्जाम्पल जिओन आमकां एप्लिकेशन केला, आमी तेजो प्लॅन घेता बाबा मिरामार सर्कल टू जावं गणेश टेंपल टू फायर ब्रिगेड असो आमचे कडेन तो प्लॅन आसता सगळो। कितके मिटर तांकां खंय फोडूंक जाय, रस्त्याचे रायट सायड फोडूंक जाय काय लेफ्ट सायड फोडूंक जाय, फुटपाथ फोडूंक जाय काय आनी कितें फोडूंक जाय, जावं आमचे कडेन तांचो प्लॅन आसता आनी त्या प्लॅना प्रमाणे तें काम करता आमी, तेंचे कडेन काम करून घेता। वेगळेच आतां स्मार्ट सिटी वाल्यांनी आमकां कसलोच प्लॅन दिवना, रिस्टेटमेंट प्लॅन दिवना, खंयच्यान कितें फोडटले, कितके मिटर भितर वतले, कितें करता तें आमकां कांय प्लॅन दिवना। हय आयज करचो ना, तुमचें आयकपाचें ना ना म्हणून आनी कमिशनर सांगून जो ऑलरेडी आमी लेबराक घातलेले पळय ऑडवायज ड्रेन डिझील करपाक, तांकां सगळ्यांक आपयले दनपारां। सो माझा सीसीपी तो कावन्सिलर तो कितें उरलो तो तेच म्हणटा न्ही हांव, आमी तेच म्हणटा न्ही, लोकांनी आमकां निवडून दिला कामां करपाक। चीफ कावन्सिलरान म्हाका आयज तेंचो रिप्रेझेंट हांव मेयर म्हणून आसा हांगासर, जाल्यार हे कोण कमिशनर कोण जो आसा तो डिसिल्टींग जावंक ना। पावस जर सारको इतलो पडलो जाल्यार सगळे बुडटले। इवन बस स्टँडार अजून कांयच जावंक ना। आमचे ब्रिजाचें काम चालू आसलें तें थंय सगळे खड्डे पडलेले आसा। मेन जी ड्रेन आसा दिवजा सर्कल तो आउटलेट आसा थंय तो अजून जावंक ना। मागीर DB रोड थंय कसलेंच अजून चालू जावंक ना, फक्त सर्कला कडेन पर्यंत तितलेंच जालां। सो लास्ट टायम जशें फ्लडींग जाल्लें तें अंदूय जावपाक शकता आनी ताका खंयचोच आमचो वर्ड कॉर्पोरेटर रिस्पॉन्सिबल नासतलो। Basically now most of the councillors, ruling councillors have come in front of you, spoke about their grievances. So what do you have to say about all this? In the view of upcoming rains and pre-monsoon desilting works, cleanliness works, we are preparing a ward-wise schedule, exact works, what is required in line with feedback received from general public, our JAs and supervisors. And that schedule will be published by tomorrow afternoon. It will be transparent, will be open to public and all the ward councillors, so that everyone councillor will know that how much resources are available to a particular ward. Still, if any councillor has any grievance, they can very well come forward and ask for more staff. That is not the issue. The issue is about the road digging by smart city officials. What do you have to say about that? When they are saying that they have to prepare their monsoon preparedness work, these things are going on. Even afterwards, even informing you that these things have to be, rain preparedness has to be carried out first. As far as I know, all the works are properly approved at appropriate levels. In the district level coordination meeting chaired by Honorable Collector, the works were approved, a certain list of work was approved, and the last date of work is 15th May. Before that, the smart city, I hope they will complete their work, and then reinstatement will be done much before the onset of monsoon. When you talk about reinstatement, what do you mean by that? Means
reinstatement to the normal level which were the roads were earlier? Yes. What it is? Reinstatement means patching work after digging and bringing the road back to the normal condition before digging was done. So in Ribandar and all, you feel that it is the same thing they have done? There is a certain standard of digging also, all the works, there is a certain digging standard, and restatement also comes under that only, so it has to obviously satisfy to those certain And standards. if it is not done, what action? There are certain actions, all the work executing agencies, they have security deposits, and if there are some discrepancies, then obviously there are provisions for penalties and forfeiture of security deposits. Penalty like